नमन खुरपेन बोललेले हे मोचे नमन तुझ्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी मोतिया जामून हांव ओतरेकता ए संस्थेल्यांचे बुजवंडारे देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो त्याच संतोषान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेलून घे या पासत हांव सगल्यो मोच्यो तुझ्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कन्यो तुका भेटयता हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागता ज्या खतखत्यान तुझे काली जेजूच्या मोगान लासताले मोची कालती मागणी ऐकून घे आनी मोचे मागलेले उपकार म्हाका मेलोय आमेन. उद्गाराची प्रार्थना. देवाचे माये मोचो उगडास कोर ए बागीवन आंकवारी आनी माये तुझो हांवें सदांच उगडास करूं म्हाका आदार दी बो बागीवन आंकवार मारिये देवाचे माये जेजू लागी मोचे पासत माग ए निर्मल ओस्तोरे जेजून म्हाका भायर घालू केदीस निर्मिनाका मारिये मोच्या कालसा तुझो मोग करूं आनी मोचे जिबेन तुझी तुस्त करूं केन्नाच हांवें तामोना जावं निर्मी माये जेजू खातीर तुझ्या व्हडल्या मोगा पासत हांवें ताचो मोग करूं निर्मी मारिये हांव तुझो एकलो कालतो चाकोर जावं निर्मी मारिये हांव सगलो म्हाका तुझ्या हातान घालता तूं म्हाका मांडून घे आनी म्हाका सांबाळ मारिये मोच्या मोन्नाचे निमाणे गोडये पोरयान तू म्हाका सांडी नाकाय नमान मारिये तू मोचो आसरो मोचे बसत माग तुचे रूच हांवें सगल्या मोच्या कालसा तान बरवसो दवरला मारिये तुझ्या बरवशान पातयोन रावता ताका तू केदीस सांडी नाका तुका साय जाल्या मारिये तुझे पातयोन रावतात तांका सोडवून मेलो नासतना केन्नाच उरोना नमान तुका देवा बापाचे दुवे नमान तुका देवा पुताचे माये नमान तुका पवित्र आत्म्याचे पोतीने नमान तुका देव पवित्र क्रिंदादीच्या तेंपला भाग्यवंत माये ओदृष्टा सापडलोल्यांच्या आदाराक ये अशक्तांक आदार दी पोरचे खातीर माग पाद्री खातीर आनी देवा भेटलेल्या आंकवारी खातीर विनंती कोर तुझे पवित्र आनी व्हड नांव वाखाणटात तांकां तुझी केरी मोसोत फावो कोर
तू कोरी आवय मोन आमकां दाखोय ए बो निर्मोन आंकवारी आदावाच्या सोगल्या सोलिया मोदे खालती तू आमकां तुचे सारकी खालती आनी निर्मल कोर पातकाचे बांदपास सोडोय कुड्यांक उसवाडी आमकां एक निर्मोल आनी बागीवन जिवीत दी हे पोरी एका दिसा तुझ्या सांगाता तुझ्या पुता आमच्या दोनया आमी भोगूंक पावू आमेन नोवेनाचो चवथो दीस नमान मोगाचे माये भलायकेचे सायबिणी तू आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची आवय म्हणून आमकां अभिमान भोगता आमी आमच्या कालसाच्या व्हडा संतोषान तुझी कोत्ता बोडव्या गाब्रिएला तुका संतोषाची खबर हाडलेली ताचेर आमी नियाल कोत्ता नमान मारिये कुरपेन बोललेले तुचे कार्तिकाये लागून तुका देवाची माय करू उंचुबारली देवान आमचे मनशाचे सोयम घेतले आनी तुझ्या पवित्र कुसव्यान जियेलो ओस्तोऱ्या मोदे तू सुभागी आमी आमच्या जिवितान आमच्या मोगाल देवाक वरू आनी ताचे कुरपेन आमी बोरू तू आमकां तुजो आदार दी आमी तुझे पोरी कालती आनी निर्मलसा आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी बोल्लोलीसा आमकां मोजत कर आमी संस्कारा वरवी आमच्या देवाकोडे एकवट करून ओतरेकता आमचे स्वर्गीचे माये आमी तुका सुभागी म्हणटा आनी तुझ्या मोगाल हातानी च्या हातानी तुवें जेसू वेंगयलोय आमचे तुजो आशीर्वाद घाल म्हूण मागता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन सगळ्यो उबी रावयात मिसाक सुरवातीन गीत गावयात सगळीं आमी यात्रेकरां जिविताच्या पयल्याच पावलार सुरू जोगात आमची यात्रा क्रिस्ता संगी सगळो देख जावन दर्या हावेस आमचे मुखार सगळीं आमी यात्रेकारां आनंदान चलता वाट परम संस्कार बांदता आमचो सांगाती गोठेचा सगळीं आमी यात्रेकारां आनंदान चलता वाट परम संस्कार बांदता आमचो सांगाती गोठेचा पवित्र सोबेन पवित्रान
आमचे एकूच कुटुंब जाले या समाजाक आमचे चिरे दिवया मोगात स्वरूप नवे सगळी आमी यात्रेकार आनंदाचो तावा परम संस्कार बांधतात आमचो सांगाती गोठ्याचा सगळी आमी यात्रेकार आनंदाचो तावा परम संस्कार बांधतात आमचो सांगाती गोठ्याचा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आणि शांती तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज नोवेनाचो चवथो दीस आनी आयच्या नोवेनाचो विशय मारिया पातकाचे नवसोनीक विनवणी करता. आंकवार मारयेन ह्या संवसारांत जियेतना पवित्रपण आपणायलें आनी भाग्यनपणाचो रस्तो ती चल्ली. तिच्या पुता जेजूशी वचपाचो रस्तो तिणें आमकां दाखयलो. आमी सगळीं एका दिसा तिच्या पुता सांगता बापाच्या राज्याची भागीदारां जावंक तिका जाय आनी त्याच खातीर सगळ्या मनशाचे नवसोनी पासत मारिया आपल्या पुता जेजू लागीं विनवणी करता. आमी आमच्या जिवितांत मारियेची भक्ती करूंक आनी पातोक पयसावून जिवितांत नवसोनी हाडूंक आमकां कृपा ह्या पवित्र बलिदानान मागुया. एक बरी आवय आपल्या भुरग्यां पासत सदांच विनंती करता. आपली भुरगीं बऱ्या रस्त्यार चल्लेलीं तिका जाय. वायट रस्त्यार चलतात तेन्ना आवय रडटा. मारिया आमची सर्गींचेक आवय जाय. आमी बी सर्गराज जोडून घेतलेले. आमच्या जिविताची नवसरणी केल्ली मोनांची आत्म्यांची कुडीची भावनांची. ही संदी देव आमकां दिता हे नोवेनाच्या दिसांनी. तर बाबा भयणीनो, आमी सगळीं पातकी म्हण ओळखून घेवया आनी आमची नवसरणी करूंक ती आमचे पासत मागता अशें ओळखून त्याच देवा कडेन देवाचे काकुतीक ह्या वेळार आमी उलो मारुया आनी बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पुजेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सुरून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत सदांच संकवार मुरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची सगल्यांची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Somia, somia, kaklutkut. Somia, somia, kaklutkut. Krista, Krista, kaklutkut. Krista, Krista, kaklutkut. Somia, somia, kaklutkut. Somia, somia, kaklutkut. Somia, somia, kaklutkut. मागुया. जण केकल्यान आपले मागणे देवा मुखार घालचे.
उदीक करून आमचे मदें जर कोण आसा जो उदीक पातकाचे विकोटायेक लोप दवरलो आसा ताका खरी सुटका मेळूंक सगळे तरेच्या बांदपासांतलो तो सुटूंक आमी सुटूंक देवा कडेन मागुया जो आमी चिकटून आसा देवाची कृपा हे मिसांतल्यान आयज भरपूर फावो जातली ही कृपा घेवंक तुजें काळीज आनी मन आयतें कर आनी देवाक तुजे भितर एके भाशेन वावर करूंक सत्या दी. गिव गॉड एन ऑपॉर्च्युनिटी टू इंटरवीन इन युअर लायफ इन युअर फॅमिली. तेच बराबर साबार तरेचे पिडीक सांपडलेल्या लोकांक कोणांगडे फाटीच्या कोंड्याचें दुयेंस आसा कोणांगडे लिव्हराचो प्रॉब्लेम आसा थायरॉयड आसा कोणांगडे किडनी आसा कोणगडे डायलिसीस करता कोणांगडे तकलेचें दुयेंस आसा कोणांगडे हार्टाचें आसा कोणाचें पांयाचें आसा हे भशेन सगळीं दुयेंसां आमी तिच्या उद्देशीन मारयेचे विनंतेन बापा मुखार दवरुया. आमचे गोरबेचेंय जिवीत बापा मुखार दवरुया तिचे विनवणेन. आमचे भारत देशाचेंय जिवीत देवा मुखार दवरुया. बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्यांची भलायकी दी आनी बागेवन निती आंकवार मारये वालंकिणीचे सायबणीचे विणवणेन हे जिणेंच्या दुखांतली सगळे तरेच्या पातकांच्या बांदपासांतली आमकां सोडय आनी नवसरलेलीं मनशां करून नवीं मनशां जावन सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां सगल्यांक पावय. आमचे सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी आमचे मदें राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. स्वर्गार देवाचो गाभारो उक्तो जालो आनी तातूंत कोराराची पेट दिश्टी पडली. तेन्ना जोगलांनी जोगजोगलीं गडगड्यांचो गोणगोण गाजलो. दोन कांप जाली. कोरब्यांचो पावस पडलो. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र कुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या परजोडान न्हेसलोली एक बायल. तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. ती बाळूंत जावची आसली आनी आपल्या परसूत विणीक लागून ती बोबो उयेली मारताली. आनीक एक कुणा स्वर्गार दिश्टी पडली. अवचितूच एक वरिश्ठ तांबडो लाल 7 तकल्यांचो आनी 10 शिंगांचो आर. ताचे दर एके तकलीर एक मुकुट आसलो. ताणें आपले शेपडीन मळबावेल्या नोखेत्रांचो एक तिसरो वांटो कोंसळावन प्रितुमेर उडयलो. आनी पोरसूत जावची आसली ते बायलेक भुरगो जायना फुडें ताका गिरासूंक तिच्या मुखार आर उबो रावलो. बायलेक एक भुरगो जल्मलो. तो लोखंडाचेर बेटकीटायेन सगळ्या परजांचेर राज चलयतलो. पूण ह्या भुरग्याक देवा सोरशीं आनी ताच्या शिवासना सोरशीं देवान नीट उबारून व्हेलो. ती बायल आपूण अरण्यांत पळून गेली. थंय तिका 1260 दीस उदार पोसोन मेलचें म्हूण देवान तिका एक आसरो तयार केल्लो. तेन्ना स्वर्गार अशें व्हडल्यान म्हणटालो तो एक ताळो हांवें आयकलो. आतां की आमच्या देवान आपले पुर्जेचें तारण केलें. आतां आपल्या हातांत पदवी घेवन आपूण राजा म्हूण तो दाखयतलो.
आतां ताचो क्रिस्त संवसाराचेर आपलो अधिकार चलोवंक लागतलो कारण आमच्या भावा भयणींचेर आड गाराणें करून तांचेर आमच्या देवाच्या मुर्यांत दीस रात आरोप घालतालो ताका शेवटून उडयलो. देवाचें उतर हें देवाचे उदोपकार आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. सोमी म्हजो गवडी. सोमी म्हजो गवडी कांयच म्हाका उणें ना. 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 पांचवो चोरो मेळटा थंय. सोमी म्हाका विसोदिता. प्रशांत नितोळटा थंय. सोमी म्हाका आगोन व्हरता. सोमी म्हजो गवडी कांयच म्हाका उणें ना. 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 म्हज्या जिवाक नव्यान सोमी सदांच वटाय दितात. विशाल वाटे वयल्यान सोमी म्हाका चलोवन व्हरता. सोमी म्हजो गवडी कांयच म्हाका उणें ना. 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 उद्गार घेवंक सगळीं बिरावयात. B8, 7, 6 and 7. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesu वाटाने जीविताचे वाटेर आमकां घाल. जेजू स्वतानी रस्तो दिवन स्वताच्या रस्त्यार आमकां घाल. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या.
तिसऱ्या दिसा गालिल्याच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूच्या आवयन ताका म्हळें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हळें, वस्तो रे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां, म्हजो वेळ आजून पावोंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हळें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. तुमची देवांचे शुद्धीचे करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं, दर एका 4 ते 6 कळशे जाताले. जेजून तांकां म्हळें, दोणां उदकान बरात. आनी ताणीं ती ओतोसोर भरली आनी ताणीं ताका म्हळें, ताणें इल्लें काडून लग्न उत्सवाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दिल्यात. ताणें अशें केलें, कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें आनी तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो. पूण उदक काडलोलें तें चाकोर 5 जाणां आसले. देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हळें, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतोच, ओलको तो वांटात. पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. ही आपल्या खुणा मदली पयली खुणा जेजून गालिल्याच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा फांकयली आनी तांच्या शिसांनी ताचेर बावाट ठेवलो. ते उपरांत आपले आवयक, भावा भयणीक आनी शिसां सांगाता घेवन तो कापरनाक देऊन गेलो. पूण तीं चडशीं थंय रावलीं नात. जेजू क्रिस्ताचें शिवफोर्तो महानीये. वागामी तुका क्रिस्ता. भावा भयणीनो, भुरग्यांच्यो परिक्षे जातात तेन्ना परिक्षे आदीं भुरग्यांचें रिविजन करतात. आनी जेन्ना रिविजन बरें जाता तेन्ना भुरग्यांक जायते बरे आंकडे मार्क्स पडटात, बरे मार्क्स पडटात. आनी मार्क्स पडल्या म्हणटच भुरगीं खुशाल जातात, कित्याक रिविजन बरें जालें ते पासत मार्क्सूय सुबेज पडले. हे फाटल्या 3 दिसांचें इल्लेशें आमी बी रिविजन करुया. मारिया कोण ह्या विशयाचेर आमी ह्या दिसांनी नियाळ करीत आसां. मारिया देवाची आवय, मारिया पिडेस्तांची भलायकी, मारिया कुरफेन भरलेली ओस्तोरी, मारिया खडेगांठ विनंती करपी पातक्या बसत. पावरफुल इंटरसेसर, खडेगांठ विनंती करपी. बाबा भयणीनो, आमकां कसलेंय काम केल्लें जाय आनी त्या मनशाची आमकां तर वळख ना जाल्यार आमी चडशे पावटी कोण त्या मनशाक बरो वळखता, सारको एकदम लागशिल्लो क्लोज फ्रेंड आसा ताचेशी वेता हांव. आनी खेरीत भाशेन आमची गरज त्या मनशा उदेशी त्या मनशाक पावयता हांव. कित्याक तो मनीस एकदम खडेगांठ त्या मनशा बरेक. आनी त्या मनशान तर मागलें जाल्यार तो मनीस ताका ना म्हणचो ना, कित्याक ताचे मदें आनी त्या मनशा मदें एकदम बरें नातें आसा, रिलेशनशीप आसा. म्हणटच त्या मनशाक ताका ना म्हणूंक बरें दिसचें ना. ह्या खातीर तो मनीस ताचे लागीं मागता, तें ताका फावो जाता. आमी बी कोर्टान झगडटा आसतना आमचे उद्देश आमकां वचोंक जायना केस झगडूंक आमची, पूण आमी एक आदवोगाद सोदून काडटा आनी आदवोगाद आमच्या नांवान ती केस झगडटा. भावा भयणीनो, अशेंच कितें मागण्यांच्याय जिवितान घडटा. मागण्यांच्याय जिवितान आमकांय बी मोदेस्ती जाय, कित्याक आमी सगलीं पातकी जावन आसा. आनी आमी पातकी म्हणटच आमकां कोण देवाक अदीक बरो वळखतलो आनी देवाक आमचे मागणे पावयतलो मनीस जाय. आनी खरेपणी आमकां हे मागणे पावोवपाक आमी मागणे करता तेन्ना एक भाशेन तो मोदेस्ती सोदून काडटा. आनी सायबीण माई जावन आसा एक मोदेस्ती, एक खडेगांठ मोदेस्ती. आमी ते मनशान एक भाशेन आमचे मागणे आमच्या नांवान ती देवा मुखार दवरता आनी देव एके भाशेन देवान आमच्या जिविताचे सिट्युएशनाक तें बरें करूंक आमी देवा कडेन मागता टू इंटरवीन इन आवर सिट्युएशन एंड टू इम्प्रूव दॅट सिट्युएशन. बाबा भयणीनो, आमी हांगा आयल्या तेन्ना लोकांकडे घरां आसतना ह्या दिसांनी
तू हांगा आसाय म्हण गोमतो ज्वालांकिनी लोक तुकाय बी फोन करून सांगता आपल्या पासत माग हा म्हण. गडे माग कोण दुयेंतीक सांपडला दुयेंसाक सांपडला तेच्या पासत माग बरी भलायकी ताका भलायकी बरी ना ताची ताचे पासत माग हा म्हणटात. ओ कोणाचो घरान चेडो मेला एक्सिडेंट जावन ताचे पासत माग आनी ताणें तें एकदम हे दिसांनी सारकें डिप्रेशनाक गेलां ओके रावता उलोयना कांय कोना घरांत ओके रावता तेजे पासत माग हांव. ओ खेरीत भशेन कोणाची सर्वीस गेल्ली आसा भायल्या गांवान काम करतालो ताका काडून उडयलो कोविडाक लागून आनी आयज पासून 2 वर्सां जालीं सर्वीस ना ताचे पासत माग आनी तांकां सर्वीस जाल्या पुरो म्हूण आनी घरांत आतां काम करूंक वतलो कोणूच ना. हे भशेन आमी एकामेकाक मागांव म्हणटात. भावा भयणीनो आमचे मदें एक व्हडलो मोदेस्ती आसा आनी तो व्हडलो मोदेस्ती आनी पयलो मोदेस्ती जावन आसा जेजू ख्रिस्त आमचे मदें आनी देवा मदें. पयलो मोदेस्ती कोण विनंती करपी कोण जेजू ख्रिस्त हाचेवन आनीक दुसरो बरो मोदेस्ती ना. आनी पवित्र पुस्तक आमकां हेब्रेवांचे चिठींतल्यान आमकां सांगता म्हणटच जाता आनी सदांकाल ताचे उदेशी देवा सुरशी वचूंक सोदतात तांकां ताचे उदेशी देवा सुरशी वचूंक सोदतात तांकां तो थारोवन दिवंक शकता. कारण ताचे खातीर देवा मुखार विनंती करूंक तो सासणाक जिवो आसा. देवा मुखार आमचे पासत विनंती करूंक जेजू सासणाक जिवो आसा. म्हणजे सासणाच्या सासणाक आमचे पासत विनंती करीत रावतलो. आमचे पासत विनंती करिनासतना तो केन्नाच रावचो ना. आमकां येदो व्हडलो मोदेस्ती आसा. रोमकारांक बरोवन भाग्यून पावलो खेरीत भाशेन म्हणटा जेजू ख्रिस्त आमचे खातीर मेलो न्हय इतलेंच न्हय तो पुनर्जीवन जालो आनी आतां तो देवाच्या उजव्या हाताक बसला आनी देवा मुखार आमचे खातीर विनंती करता न्हय आमचे खातीर जेजू विनंती करता. आनी कितें जाय आमकां भाऊ भयणीनो म्हणटच आमचें काम जातलेंच. कित्याक जेजूकूय जाय आमचे सगल्यांचें थारोवण जाल्लें. जेजू आयला संवसारांत आमकां सगल्यांक बरी भलायकी दिवंक आमकां सगल्यांक बरें जिवीत दिवंक आमच्या जिवितांत बरें यश येवपाक. जेजू हेंच दिवपाक आमकां आयला सासणाचें जिवीत जोडून शिकोवंक. जाल्यार आमचे पासत हें जोडून घेवंक आमकां संवसारान आशिल्ल्या मनशाक तो कोचचो ना जरूर कोत्तलो. जेजून संवसारान आसतनाय बी दुसऱ्या पासत माग म्हळें मातेवाच्या शुभ वर्तमान आमकां मेळटा. पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्या पासत मागात. तुका जो कोण पिडापीड दिता तुजें नांव उबयता तुजेर बोगलान घालता ताचे पासत माग विनंती कर ताचे पासत. आमकां जेजूच एके भाशेन जुवांच्या शुभ वर्तमानान 17व्या अवेसरान आमकां मेळून मेळटा की तो म्हणटा हांव बापा सगल्या पासत मागता. मागणी करता तें हांचेच पासत न्हय तर जी कोण ताच्या उतरा वरवीं म्हजेर बावाड दवरतली त्या मनशां पासत हांव विनंती करता. हांव जेजू मागणी करता आमच्या पासत संवसारान आसतना. एक हार जाल्ल्या मनशाक जेजू सरशी हाडटात आनी नोळे काडून देंवयतात कित्याक खेट आसली सगळें बंद आसलें म्हणटच हे 4 जाण मनीस ताच्या सोयऱ्यानूय आसले ह्या हार जाल्ल्या मनशा पासत विनंती करतात म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. आनी पवित्र पुस्तक फुडें आमकां सांगून दिता आमकां तिमोथीक बरोवन आमकां करीत भाशेन चिटीचें मेवता पवित्र पुस्तकान सगल्या आदीं हांव मागता तें समेस्त मनशा खातीर प्रार्थना करात मागणी विनंती आनी दिनवासनी. म्हणटच विनंती करप आमचे सगल्यांचें धर्माचें आनी आमचें सगल्यांचें. आमी विनंती करूंकूच जाय. पयलीं सुवातेर आमचे पासत विनंती देव जेजू करता. आनी आयज आमकां कितले भाग्य आमी आमकां एक आवय आसा आमच्या पासत विनंती करतली ही सुर्गींची आवय. देखून भाव भयणीनो सायबीण मांयक एक खोडेगांठ विनंती करपी कित्या पासत वाय शी इज अ पावरफूल इंटरसेसर कित्या पासत. पयलीं सुवातेर तुमी हांगा जायत्यो आवय आसात. खंयची आवयक आपल्या भुरग्याचें बरें नाका. सगल्या आवयांक आपल्या भुरग्याचें बरें जाय आनी आवय आपल्या भुरग्यांच्यो गोरसो ओळखून घेता. केन्ना दुखता केन्ना कितें म्हणटा केन्ना कितें जाता आवय बरी सजमता. म्हणटच आमचे संवसारी आवय तर इतल्यो बऱ्यो सजमतात जाल्यार ही सर्गींची आवय कितली बरी सजमोवची ना. आमचें बरेपण तिका नाका आमच्या सगल्यांच्या गोरेबांचें बरेपण तिका जाय. दुसरे सुवातेर
ती जाणा असली आपल्या पुताची पदवी. कित्याक जल्मतानाच आंज बडव्यान तिका सांगलें तुज्या कुसव्यान येतलो तो जावन आसा देव. तुज्या कुसव्यान येतलो तो आसा देव. देखूनच ह्या देवाची पदवी ती जाणा असली आनी ह्या देवाच्यान कितेंय करूं येता आनी कांयच करिनासतना रावंक जायना अशें ती बी जाणा असली. खाना गांवांत पळयात ती जेजूशी येता कित्याक बसत. ती जाणा असली म्हज्या पुतान हें करूंक जाता म्हूण. तिच्या लागीं कोणें मागोंक ना बाय गो तूं मातशें कर गो तुजो पूत आहा मुगो सांग गो ताका कोणेंय म्हणोंक ना. न्हय म्हण इतलो लोक काजाराच्या कुडान आसलो जाल्यार एकल्याकूय दिश्टी पडलें ना. पूण पळयात इतक्याय बरी आवय वॉट अ केअरिंग मदर. काय बरी आवय ती पडून घेता आनी म्हणटा बाबा तांगेर सोरो ना तांगेर सोरो ना. आनी जेजू कितें म्हणटा वस्तो रे म्हणटा. आवय म्हणना वस्तो रे म्हणटा. कित्याक आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकांत ते येवाक ओस्तरी म्हटलेलें आनी ही न्यू एव अशें दाखोवपा खातीर ओस्तोरे व्हडलो मानान ताका ओस्तोरे म्हणटा. तुका कित्याक पडला तोरी आसतना म्हजो वेळ आजून पावोंक ना. तोरी आसतना म्हजी माय सांगता म्हूण तो वेळ पावनासतना कोत्ता. म्हणजे ही इज डुईंग थिंग्स आउटसायड ऑफ टायम. माय सांगता म्हूण वेळ पावोंक ना. वेळ पावतलो क्रुसार मरता तेन्ना पूण आतां वेळ पावनासतना तो आतां आवय सांगता म्हूण करता. जरी आवय सांगता म्हूण तेन्ना केलें 2000 वर्सां आदीं आयज करचो ना जिरूल करतलो. म्हणटोच भावानो आनी भयणीनो सायबीण माय जाणा असली म्हजो पूत म्हजी गरज फाटी दवरचो ना म्हजी फाटी दवरचो ना. आनी तिका सायबीण माय कसलोच दुबावूय नासलो एके भाशेन म्हज्या पुता लागीं जावचें ना म्हूण. इतल्या भावार्थ ती आसली. भावार्थ आपल्या पुताचेर तिका आसलो. तिसरे सुवातेर तिका ती आनी पूत एकदम एकवटान आसली. बरे संबंद आसले. आतां आनी ते संबंद कोणाच्यानूच तुटूंक जायनासले. आनी आयज ती सगळे रोचणेची राणी सगळ्यावन वयर उरता. सगळे रोचणेवन वयर उरता. सगळे आंजबोळ्यावन वयर उरता. सगळे सांत भक्तावन वयर उरता. आनी देखूनच ती आयज आमचे पासत सुर्गींची राणी म्हूण तिका आमी ओळखून घेता. देवान तिका इतलें बरेपण दाखयलें. शी वॉज द मोस्ट फेवर्ड वन. देवान तर तिका तिचे सवें एके भाशेन इतलें बरेपण दाखयलें संवसारान आसतना. आतांय तिचे सवें बरेपण दाखोवचो ना जेरूल दाखयतलो. आनी एके भाशेन ती म्हणटा म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. म्हज्या थारका देवा सवें मरगडटा. ताणें म्हज्या सवें कितलीं विस्मितां उचुऱ्यांक केलीं. ल्हानवीक साकोरणीचेर ताणें दिश्ट घाली. म्हणटच भाव भयणीनो देवान आपल्या सवें विस्मितां केलीं ती पळयता. आनी देवाक ती आर्गां दिताली. आनी देवाची ती एकदम तिका देवा आनी मोदें तिचे खूब संबंद आसले. त्या पासत आयज जेन्ना संवसारान आसतना शी वॉज द मोस्ट फेवर्ड वन जाल्यार आतां जावची ना ताचेवन अदीक सुबेज जातली. देखून भाव भयणीनो ती आमकां आसा सर्गींची आवय एक मोदेस्ती तशेंच एक आमचे पासत विनंती करपी इंटरसेसर पावरफूल इंटरसेसर. एक पुताशी वतलो जाल्यार आनी पूत तर मातशें मोठ्या प्रमाणान आसा. आवय कडेन खंय चाय आसता. द मदर हॅज द की टुवर्ड्स द हार्ट ऑफ द सन. पुताक कितें सांगूंक जाय आवय सरशी वचोंक जाय. आनी आवयक सांगतोच आवय ही गरज पुताशीन दवरता. म्हणटच भावा भयणीनो कित्याक आवय सरशी आमी मागणें दवरलें जाल्यार ताका अदीक मोल आसा. आनी ह्या मोलान ती आपल्या पुताशी दवरता. आनी पूत आवय कितें सांगता तें पूत करता. ती देवाची खुशी जाल्यार. आनी आवय दवरतलीच जेन्ना ती देवाची खुशी जाल्यार. भाऊ भयणीनो आयज आमी म्हणटा सायबीण माय मदर इंटरसेसर ऑफ कन्वर्शन ऑफ सिनर्स. कित्याक बसत ती सगळ्या संवसाराक पातक्यांचें एक भाशेन थारोण जाल्लें तिका जाय. सगळ्यांची नवसरणी जाल्ली तिका जाय. कित्याक बसत कित्याक जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान मनशाचें थारोण करूंक आयलो. मनशाक सोडवण दिवंक आयलो जाल्यार आयज तेंच मिसांव जें पळय जेजूचें आसलें ती पवीत सभेन चालू दवरता. ती पवीत सभेची आवय जेजू जाता मस्तक आनी तो ती जाता कूड जेजूची कूड. आनी हे कुडीची ती आवय जावन इगोर जावन आसा जेजूची कूड. द चर्च इज द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. आनी जेजूची कूड म्हणटोच आयज ती ते कुडीची आवय म्हणटोच एके भाशेन ते आवयचें कारण पवित्र सभेचें आयज पासून हें कारण एक भाशेन
मनशाची थारोण करूंक मनशाक सुटका दिवपा खातीर आनी हें करूंक सायबीण मांयक जाय आपलीं भुरगीं आपूण आसा थंय आसलेलीं स्वर्गा राज्यान आपूण सासणाचें जिवीत जियेता तसलें सासणाचें जिवीत आनी त्या पासत सगल्या पातक्यांच्या एक भाशेन ती नवसरणीक मागता बाबा भयणीनो आमी तर पळयत जाल्यार खरेपणी सगळे आमी पळयत जाल्यार सगळीं पळय एपरेशनां सायबीण मांय ज्या ज्या गांवांनी दिश्टी पडली त्या त्या गांवांनी एकूच सायबीण मांयन मागलें लुडसांक दिश्टी पडली तेन्ना एके भाशेन फातिमा दिश्टी पडली तेन्ना सायबीण मांयन मागलें मनशाचें काळीज बदलोंक कन्वर्शन ऑफ सिनर्स पातक्यांचें कुवेर एक पातकी दर एक कुवेर जावपाक ताचें मन बदलपा खातीर आनी कन्वर्शन ऑफ राशिया पळयात सायबीण मांयन सांगलेलें ते आयज पासून रशिया युक्रेन गॅर जावन कितलें लुकसाण जालें पळय तें म्हणटच सायबीण मांयन सांगलेल्यो वस्ती खऱ्यो मनशाचें पातक्यांचें नवसरणी जावपाक सायबीण मांयच एक जाय हो सायबीण मांयच्या काळजाचो आवडो कित्याक तो जेजूच्या काळजाचो आवडो आनी तेच पासत सायबीण मांय आयज पासून हें चालू दवरता आनी आमी म्हणटा पासून मिसान ज्या मेरेन ही मिसाची भेट ह्या आल्तारार सुरू उरता त्या मेरेन पवित्र सभा एके भाशेन तितूंतल्यान मनशांचें थारोण जायत एज ऑफन एज वी सेलिब्रेट द होल युकरिस्ट द सॅल्वेशन ऑफ ह्युमन कायंड कंटिन्यूज गोज ऑन मिसाचे भेटेंतल्यान म्हणटच भाव भयणीनो आयजूय बी सायबीण मांयक जाय आमचें सगळें बरेंपण जाल्लें आमी भाग्यवंती मरे म्हणटा आसतना म्हणटा आमा पापयां खातीर विनंती कर मागता हांव म्हणटा आमी आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी मरणाच्या वेळार घडये जायते फावटी आमी म्हणल्यां तीं उतरां पूण सयेचीं जाल्यान आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी मरणाच्या वेळार भाऊ भयणीनो हो संवसार सगळो पातकान बुडलेलो आसा आनी हो संवसार पातकान बुडलेलो आसा तेन्ना ह्या संवसाराक इलाज जाय आनी कोण सोडयतलो आमी देवा कडेन मागोंक जाय आयज काल संवसाराचेर एक नदर मारीत जाल्यार आयज मनशाक कितलें गौरव आसा आयज मनशाक कितलें एके भाशेन मनीस देवाक पयस करता आयज मनीस एके भाशेन निर्मळपणान जियोवचे सारकें भ्रश्टाचारान जियेता वो एके भाशेन बुरशेपणान जियेता मोनाचें बुरशेपण कुडीचें बुरशेपणान जियेता आयज इतलो लास्ट मोग आसचे सुवातेर इतलो लास्ट कुडीचो भोग घेवप आयज आमकां इतलें दिसती पडटा आयज संवसारान एके भाशेन इतलें मारप दवरप केस्तांवां झुजां मारामारी बलात्कार करप हें सदांचें जालां रेप करप मर्डर करप दुसऱ्याक वायलन्स खंयचो वयता थंय मार फोड दादागिरी हें सगळें सदांचें जाल्लें आसा आयज सदांच कडेन आशा मनशाच्या वाडल्या पयशांची आशा दुडवांची आशा पावराची आशा आयज सगळ्यांक एक भाशेन ही आशा वाडलेली आसा लास्ट आनी जेन्ना अशें घडटा ह्या संवसारान निर्दुखाय एनवी नाटकाय कित्याक ताचे लागीं आसा म्हण न्हय तूं तुकाच केणटाय तुज्या लागीं ना म्हण यू आर हेटिंग युअर सेल्फ बिकॉज यू डोंट हॅव भाऊ भयणीनो आयज काल आमी इतलें कॉम्पिटिशनूय करता ताचे लागीं गाडी आसा हांवूय तसलीच गाडी घेतली आनी म्हाका इतलें दूख जाता ताचे लागीं आसा म्हण आनी तेच बरोबर म्हाज्या लागीं दूख जाता ओदीक दूख जाता म्हजे कडेन ना म्हण आनी हांव कितेंय करून मागीर तें घेवंक सोदतां असल्या पातकान आनी असले तरेच्या पातकान आमी जियेता आयज आमचें गौरव दुसऱ्याक जाता तितलो खाला घालूंक वयर काडूंक न्हय बाबा आमी माराबोर करया अशें ना हांव व्हडलो हांव बरें कोत्तलो ताचेहून बरें हांव कोत्तलो असलें आमचें पातोक जावन आसा आयज फामिलींनी आयज आमचें पातोक व्हडलें जावन आसा घडये इन्फिडेलिटी म्हणजे एके भाशेन एकलो बायल दुसरे बायलेक घेवन येता वो एकली बायल दुसऱ्या घोवाक बराबर जियेता काजारी जिवितांत जायते फावटी आयज मोबायलाचेर तूं घरान आसाय पूण सगलो वगत मोबायलाचेरूच आसा कोणा लागीं उलयता कोणाक मेसेजी धाडटा कितें कोत्ता घरांत मनशां आसात तांकां जाप पासून करिना आयज मोबायल येवन आमकां जाय तें बरें जालां खरें पूण तेवून जाय तें वायटूय जालां आनी गो बायले मदें जायत्यो दुस्पट मोबायलाक लागून जाल्ल्यो आसात आयज मोबायल आसून आयज घरांक बरे भशेन उलोवप पासून ना भाऊ असलें फातोक आयज आमच्या जिवितांत दिसती पडटा आयज घरान घडये खेरीत भाशेन मोग उणें जायत आसा एकदम मोग सुबेज जावंक जाय आसलो आदी मोगान आसली मोगान काजार जाली आतां गो भायर गेला फोन पासून करिना ओ भुरग्यां कडेन उलयता बायले कडेन उलयना असलें आमच्या जिवितांत आमकां दिसती पडटा म्हणटच भाऊ भयणीनो
सगळे तरेच्या पातकांतले आमकां निवारण. कित्याक पाप साहेब म्हणटा तांचो आमची पवित्र सभा जावन आसा एक हॉस्पिटल. द चर्च इज अ हॉस्पिटल. हॉस्पिटलान दुयेंत मनीस आसता. हांव दुयेंत, आय एम अ सीक मॅन. हांव पाद्री जायत, हांव पातकी, हांव पाद्री जायत. म्हजें थारण, म्हजें एके भाशेन बरेपण जावं नवसर्णीक जावं सायबीण माय विनंती करता. जेन्ना आमी दुसऱ्या पासत विनंती करता आमी दुसऱ्याच्या दुखांत वांटो घेता. दुसऱ्याक एके भाशेन देवाची मागणें आयकूंक वा देवाची खुशी करूंक आमी दुसऱ्याक देवाचें बळ मागता. भाऊ भयणीनो, आमच्यान दुसऱ्याक बदलूंक जायना. वी कॅनॉट चेंज अदर्स. आनी ते पासत दुसऱ्या पासत आमी मागोंक जाय. गॉड कॅन चेंज. दुसऱ्यांनी चेंज करूंक जाता, देवाच्यान बदलूंक जाता आनी देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. देखून तुजी मागणी सायबिणीच्या हातान घाल. सायबीण मायन देवाच्या हातान घालता. विनंती करता तुज्या आनी म्हज्या पासत आयज देवाक आर्गां दिवया. इतली बरी वस्तोरी सायबीण माय आमकां दिली म्हूण. आनी सायबिणी आमकां आमच्या पासत आमच्या पातकां पासत आमा पातक्यां पासत संवसाराच्या पातक्यां पासत एके भाशेन विनंती करीत आसा बापा लागीं बरेपणान एक दीस आमकां सगळ्यांक स्वर्गराज मेळूंक. उबे रावया आनी खरीत भशेन ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्माच्या वडिलांनी मनशाच्या जिवितान समाधान हाडटली हातयारां जावंक आनी पातक पयसावून आपले पोरजेक शिटकावूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. आमच्या विचून काडलेल्या राजकी फुडाऱ्यांनी न्हय आपलो फायदो पळोवन मनशां मदें वेगळोचार हाडूंक पूण सदांच इश्टागतीचे बांदपास एकवट आनी शांती समाधान करूंक वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. आमी सोमेस्तांनी पातक पयसावून जिविताचे नवसणेक उक्ती रावून स्वर्गीच्या राजान पावयता ती वाट चलोवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. ल्हान कारोणाक लागून आमचे गोरच्या आनी शेजाऱ्यां मदें संबंद तुटल्यात आनी कितलींशींच वर्सां आमी रागान आनी दुस्मानकायेन भोंवल्यांत. तर संदानाची मनशां जावं तुटलोले संबंद परतून बांदूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. तुमची मागणी देवा मुखार दवरा. जाणें तुमचे आपले पासत माग म्हणला आनी तांचे पासत मागात. भोव दयाळ बापा, हे तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. हे भुरग्यांच्या मागण्यांक तूं सदांच कान दिताय. हे भयणीन आमच्या नांवान तुज्या मुखार कांय मागणी दवरल्यान पडदेसान आसात, बोटीन आसात आनी ह्या सुवातेर काम करतात.
तांकांय आनी तांची तूं मागणी आयकून घे आनी वाट चुकून दुसरो रस्तो दोतल्यांक बऱ्या रस्त्यार आमच्या गांवच्या लोकांक आमच्या भावा भयणींक बऱ्या रस्त्यार देवाच्या रस्त्यार तुज्या रस्त्यार हाड म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन. दाना तोयर एवढ्यार गीत गावयात. स्वीकार तूं कोर आमकां. उंडो वा कोण्याचो सोरो ताका फळाचो बेजोयता गुटो मोगाचो सोमयानी मोग तुजो उड्यान एकवटाचो देवी कानान पोसो आमी कोयो बाबा बेजोन दिता तुका मारून तुगे बापा स्वीकार तू कोर आमकां. आमी कोयो बापा बेजोन दिता तुका मारून तुगे बापा स्वीकार तू कोर आमकां. स्वीकार तू कोर आमकां. हें बलिदान आमचे सगल्यांचे मोगान केल्लें बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या सुरवेस्वर मानून घेव. बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार माईकतान जोलून घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतलें निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेठवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची खाळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या जिव्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सासनांच्या देवा सर्व खडयांनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारयेक बरे भलायकेचे वालंकिणीचे सायबिणीक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या आंकवारपणांची ओडवीक सांबाळून पुवीत आत्म्यांचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दळबार तुका तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Golbaranzo, surwesłowo tu. Sorgani संसार गोल्या तुझ्या वयलो मान उत्सर्गी तुका सैसो. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका उत्सर्गी तुका सैसो. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची आनी कृपेची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड
तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बगसोणें मेळच्याक तुमचेय पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta's good porgotuya. Gesù melo, Gesù ci vonzala, Gesù novia vieto. Gesù melo, Gesù ci vonzala, Gesù novia vieto. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो, ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक, तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडन रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, देवदास एम्ब्रोस आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञीक वर्गा बरोबर तिका पृथ्वीमोगांत वाडय. पृथ्वीच्या बापा, ह्या पवित्र जाग्यार भावार्थान एकवटलेल्या तुज्या भुरग्यांचेर दया दवर. तूं आमच्यो मागण्यो दयान स्विकार कर. सर्गींचे माये, आमा बाप्या खातीर तूं सदां खाल विनंती कर. कुडीच्या आनी आत्मेच्या पिडेंत आसलेल्या मोगाळ आमच्या भावा भयणी पासत आमी मागता. तांचे थंय आसली पिडा शिडा तूं पयस कर. तांकां सर्वांक तूं बरी भलायकी लाभय. मोगाळ भावा भयणीन प्रत्येक जण आमी मागया. रेवरंड फादर आमच्या भावा याज्ञीक भाव गब्रियल कुचिनो तांच्या मिसाव कामा पासत आमी मागया. तांकां सर 4 दिसांनी आमकां देवाचे उतराचे नियाळ दिवन आमचो भावार्थ दृढ केला. तांकां आमी देवाचो भरपूर बेसाव आनी आशिर्वाद आमी मागया. तांचे जिवीत जावं दी एक खऱ्या भावार्थचे, शांती समाधानाचे आनी कृपेन भरलेले. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुंदर मेल्यांत थंय आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. प्रत्येक जाण देवादीन जाल्ल्या आमच्या मोगाळ भावा भयणी पासत आमी मागया. देव तांची पातखां बोगसून तांचे थंय आसले गुन्यांव पयस करून तांचो आनी आमचो भावार्थ पळयोवन तांकां सर्गींचे सूख लाभो. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या पोरजळीत मुखामळ पळोवनचो फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. औंखार मोरये देवाचे माये सोंगाती, भगवंत जुजे ती सोपोती, भगेव धर्मदुथा, भगवंत रक्त साक्षी आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tiaci ormi, tiaci sangata, tiaci sutai, povidat mecha ekpona, sorpodvedar baba, sorvandanani vaibhav tuka,
सासनांच्या सासना. सायबीणबाई, बापाची दू, पवित्र आत्म्यांचे मंदिर, टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट. आणि बापाची दू सदांच आमचे पासत पातके पासत विनंती करता. तर हे मागणे म्हणटा आसतना इंच कल्पना मनान धरून बापाक कुलू मारूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्परा, सोरवाईटांतली सगळे तरेच्या आडखडींतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सगल्यांच्या घरांनी संस्काय शांती बरी भलायकी दुस्मानांक बगसून करपा दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरमशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सगळे तरेच्या पातकाच्या बांदपासांतली सुटय, आनी सोर भिरांतींतली, कोरोना व्हायरसांतली, दुयेंसांतली, ऑक्सिजनांतली, आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सायबा, पण जुमलेले तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जावची येताय. आनी आमचे मदें आमच्या घरांत आनी आमच्या गांवांत राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळी, देवाचे शेळी, संसाराचे पाप काटुरी, आमची काकूत कर. देवाचे शेळी, देवाचे शेळी, संसाराचे पाप काटुरी, आमची काकूत कर. देवाचे शेळी, देवाचे शेळी, संसाराचे पाप काटुरी, आमकां शांती, आमकां शांती दी, शांती दी. ह्या उंड्यांच्या रुपान जेजू आमकां भेटूंक येता. ओ मोदेस्ती आमचे पासत बापा कडेन सदांच विनंती करता. ह्या जेजूक आपल्या जिणेन घेतात आनी जिवितान सगळें तो दिता अशें सजमतात तितली सुभागी. सोम्या, तूं म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ भाव भयणीनो, जे कोण दारा लागीं आसात दया करून भायर वचत. हिंगासर आमचे भाव कम्युनियन घेवन येतले. भक्तीपणान जेजूक स्विकार करूंक हांव तुमकां उलो दिता. Request brothers and sisters who are standing closer to the door, go outside and help us out to distribute the body of Christ. And all those who are baptized in the Catholic faith are only requested to come forward and to receive the body of Christ. दया करून भायर वयचे आनी कम्युनियन भक्तीपणान घेवंक हांव तुमकां उलो दिता. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना गीत गावयात. तोच म्हजें सगळें दायज.
moje soglądać, to co moje wiam, to co moje soglądać, morani lam, moje pasot kososun, milotane bram, soglądać nowe korun, zalomodzieka. Korpan dla moma bashin, kolerucik moma bashin, to korpan dla moma bashin, zakon polean, sumikay boron, korpatulet moskoro, korpania moa bashin, kolerucik moa bashin, tomuc korpania moa bashin, zakun polean, sumikay boron, korpatulet moskoro. Lokanam kavisalyan, lokan mulyan, convolta Gesù, cum cea cazat, moje pasot peloton, macanova corceat, ai cat sanctatum iam, to ismoso, korpan dla moma bashin, kolerucik moma bashin, tomuc korpan dla moma bashin, zakon polean, sumikay boron, korpatulet moskoro, korpan dla moma bashin, kolerucik moma bashin, tomuc korpan dla moma bashin, zakon polean, sumikay boron, korpatulet moskoro. दुसरें गायन घेऊयात. D40 स्वर्गी उंडोचे झुंदिल्लो. Ye Gesù, tu je od motu kagimu grauta. Ye vigi tu je od motu kagimu grauta. Surgi unjok Gesù dilok. Gesù
आमकां वचलोक फावो नासलो जेजू तुये आमचो जेजू जेवण जालो जेजू तुये आमचे आतीक दुखेक पावलो जेजू तुये जेजू तुये od motuka ginuk rauta Jeje wygituje od motuka ginuk rauta उबी रावया बापा बागेवन तांकवार मरेक आमी मान दितना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दादोशी केलाय देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका उलो मारता ती सांकवार मयीची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सर्वंडराची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्वर तुमचे सोव्या आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या गोरेबेंचेर तुमच्या गांवचेर आनी आमच्या देशाचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमेन वचून यात सायबिणी कडेन सुदेशी विनंती करून तुमची मागणी बापाक उबारूंक सदांच तुमकां जेजूच्याच नांवान धाडटा देवाचे उपकार बावडीनू तुमचो जबाब जातलो दर एका मागण्या फाटल्यान तुज्या पुता लागीं मागून विनंती कर म्हणया तुझ्या पुता लागीं मागून विनंती कर बरे भलायकीचे वालांकिणीचे सायबिणी कारभार चलयतल्यांचे देशाच्या फुडाऱ्यांच्या पासत तुझ्या पुता लागीं मागून विनंती कर बरे भलायकीचे वालांकिणीचे सायबिणी भलायकी नासलेल्या पासत तुझ्या पुता लागीं मागून विनंती कर बरे भलायकीचे वालांकिणी सायबिणी दोतोरांनी सोडून दिल्ल्या पासत तुझ्या पुता लागीं मागून विनंती कर बरे भलायकीचे वालांकिणीचे सायबिणी पातकान जियेतल्या पासत तुझ्या पुता लागीं मागून विनंती कर बरे भलायकीचे वालांकिणीचे सायबिणी तुका उलो मारतेल्यान दुकान सुस्कारतल्या पासत तुझ्या पुता लागीं मागून विनंती कर बरे भलायकीचे वालांकिणीचे सायबिणी पवित्र सभेचेर आड झुजतात तांचे पासत तुझ्या पुता लागीं मागून विनंती कर बरे भलायकीचे वालांकिणीचे सायबिणी सत नीत शिपडावंक वावुरतात तांचे पासत तुझ्या पुता लागीं मागून विनंती कर बरे भलायकीचे वालांकिणीचे सायबिणी पिडेक रोगाक सांपडलेल्या पासत तुझ्या पुता लागीं मागून विनंती कर बरे भलायकीचे वालांकिणीचे सायबिणी घरान शांती मागतात तांचे पासत तुझ्या पुता लागीं मागून विनंती कर बरे भलायकीचे वालांकिणीचे सायबिणी आयज ह्या मिसान वांटो घेतल्या पासत तुझ्या पुता लागीं मागून विनंती कर मोगाळ माये वालांकिणी सायबिणी बालका जेजूक हातान दवरून तूं दोर्या दोडीक उबी आसाय व्हडा बावार्थान इगोर्जेन आसलेल्या तुज्या भुरग्यांक सांबाळून राख आनी आशिर्वाद दी म्हूण आमी कालतेपणी मागता दुदाक तानेलोल्या भुरग्याक तुवें दूद मागून दिवन ओचोऱ्या आयदन भरून दूद व्हांवता तशें केलें तशेंच हांगा एकवटलेल्या बावार्थ्याचें जिवीत आनी मौन कुशालकायेन आनी संतोषान बरोवन व्हांवशें कर ही आमचीं भाव भयणां कश्टवतात तेन्ना वो निराशी जातात तेन्ना तांकां तुजी गोठाय दी चलूंक जायना त्या भुरग्यांक तुवें मिलाग्री चलूंक शक्ती दिली तशेंच ह्या आमच्या भाव भयणांक जेन्ना तीं निराशी जातात वो कश्टांच्या भारान चेपतात तेन्ना तुजो हात दिवन तांकां वयर काड वादोळाक सांपडलेल्या पुर्तुगेज तारवट्यांक जशें तुवें सांबाळलें तेच पुरया आमच्या भावार्थी भाव भयणांक जिविताच्या वादोळांतले निवार आनी दुस्मनांच्या चोपक्यांतले वाटाय तांच्या जिवितांत गंभीर परिस्थिती येतात आनी दुखाच्या लारां उपरासतात तेन्ना तांकां सांबाळ आनी राख कुरपेच्या सागोरा वेलंकिणी माये तुजे कुरपेच्या देण्यांनी आमकां भर आमचे संगता राव आनी आमकां आशिर्वादन भर वेलंकिणी सायबिणी माय आनी तिचो पूत आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचेर आपलो हात विस्तारून
तुमकां सगल्यांक कुडी आनी ओतम्यांची पिड्यांतली निवारूंक आमेन. आमेन. सैबिणीचे विणवणेन बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद दिवं आनी सदां काळ तुमचेय सोवे आसूंक. आमेन. शेवटाक मोगाळ भाव भयणीन थोडो कळवण्यो. आज सांजेर 3 वरार कुर्साची वाट आसतली. दया करून कुर्साचे वाटेक थंयसर तुमी एकठांय जावंक हांव तुमकां उलो दिता. आमकां जाय 7-8 वॉलंटियर्स. दया करून मिस्टर दायगोक तुमी कॉन्टॅक्ट करा आनी जे कोणाक कांतारा गांवक मोन आसा दया करून मिस्टर डायगोक तुमी कॉन्टॅक्ट करचे. आनी फाल्यांचे प्रोग्राम हरशे बरेन 10-15 मीस प्रारंभ आमी करतले आनी सांजेर 4 ते 5 पर्यंत हिंगासर मागण्याचे विधीन व्हरून चलून व्हरतले. कॅरिस्मॅटीक prayer service will be conducted here at 4 to 5 p.m. tomorrow. So kindly be available and come in great faith. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या सांगाता 4 दीस जावन बरे मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाचे उतार आमकां नियाळूंक आमची काळसां मनां उगडलेल्या रेव्हरंड फादर गॅब्रियल कुटिनोक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या सर्वांच्या नांवान फादर तुमच्या मिसांव कामाक हांव बरें मागता. देवाचो आशिर्वाद आनी सायबीण मायेची कृपा आनी बेसांव सदांनीत तुजे सवे आनी तुज्या मिसांव कामांत आसूं दी म्हूण ह्या देव पोरजेच्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं फादर. शेवटचें गीत आमी गावया. शेवटाक गीत गावयात. माई केदें तुजें नांव. Kiedy tudzie naw Wakanta tuka sogloga Aizami magugaya Maika tudzie besa Wela kani saibini Ais tuja paya sori Visuvasan ailawami Ai ai kachi magri Ravon tutya altara Besau kaldur morabia Vai bignar chirivan Mai dintu soata Vela kani saibini Ais tuja paya sori Visuvasan ailawami Kanchi magni Sursong sarashirani Tuje mozo ki vorbi Amchi duka koroni Ropo i sorgi jideri Vela kani saibini Ais tuja paya sori Visuvasan ailawami Ai ai kanchi magni मोगाळ भाव भयणी